5 नोव्हेंबराक नेरुलकार नेरुल पंचायत ते पणजे आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडपाचे आसात। नेरुल काली मातेचे मंदिर मोडपी आरोपीचे नाव कळून पसून पुलिसांनी सरकार वग्गी बसला म्हूण लोक तिडकल्यात। नेरुलची कोमुंदाजीची जमीन सेल्सेसियन सोसायटीक दिवंक लोकांचो विरोध। गांवचो सैम काली मातेचे देवूळ, थंयचे खुरीस आनी हिंदू मसणभूंय धरून सगळें काबार जातलें म्हूण लोक उलयतात। अडेच महिनो जालो तरी नेरुलच्या काली मातेचे देऊळ मोडपी आरोपीचेर कारवाय जायना म्हणून नेरुलकार तिडकल्यात। गांवांक लागून तुका सांगता ही मूर्ती आयज पळय मोडून उडयल्या आनी अजून ती मेळोंक ना। आयज देवाचेर ते हात घालूंक लागता जाल्यार आमचे मनीस म्हणजे कांयच नासतलें तांकां। नेरुलची कम्युनिदादीची जमीन सेल्सेसियन सोसायटीक दिवची न्ही, राना खात्यान ताब्यात घेवची म्हूण लोक मागतात। जनावरां थंय त्या कुरणानूतन चरतालीं आनी एकमेव आमची थंय या मुसुंड्या देवूळ काली मातेचें मंदीर आसा थंयसर। आमचो निमाणो हांगा थेमान थेंब आसासर आमी म्हणटा ती धन बसकोच्या सेल्सेसियन सोसायटीक आमी तेजो 1 मिटर न्हू 1 इंच भर पासून आमी जागो दिवपाक तयार ना। व्हडली व्हडली झाडां वाडल्या असल्या कारणान थंयसर निसर्गाचें संतुलन बऱ्यापैकी जाता की एक जे आहा स्मशानभूमी आमची आसा, आमचे जे धर्मीक जे आहा ते मंदीर आसा थंयसर, त्याच बरोबर आमचे खुरीस जे 3 थंयसर आसा। गावचे अस्तित्व धार्मिक थळा आणि सैम राखून उरचो म्हूण नेरुलकार नेरुळ पंचायतीकडच्यान पणजे आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडपाचे आसात। तेन्ना तेंच्यांनी आमची आसली पळय तशी थंय मुर्ती हाडून दवरची, तेंच्यांनी ती मुर्ती थंयसरली नाच केली एके राती। ही जी जमीन जी आहा बेकायदेशीरपणे जी आसा ती कोमुनिदादीन सेल्सेसियन सोसायटीक दिल्ली आसा ती रिवर्ट बॅक करची आनी कायमची आमच्या कोमुनिदाच्या कोडाचेर घातल्या सुद्दां जाता, कायमची आनी फॉरेस्टाक दवरची अशी आमी मागणी करता। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। आता पळोवया गोंय आनी गोंयचे सरभोंवतणच्यो कांय खबरो। महाराष्ट्रातल्या दोडामार्ग आणि वैभववाडी या 2 पंचायतींच्या वेंचणुकेन थंयचो काँग्रेसीचो फुडारी नारायण राणे आनी काँग्रेसीन मार खाला। दोनूय कडेन बीजेपी आनी शिवसेनेचे उमेदवार आयले। भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युतीच्या बाजूनी हा कौल दिलेला आहे। त्यामुळे आताही निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यानंतर 1 वर्षांनी सुद्धा जिल्ह्यातील जनता शिवसेना भाजप युतीच्या मागे 100% आहे। मी तर बैलगाडीवरून फिरत होतो, पण नितेश राणे मोटरसायकलवरून फिरत होता। म्हणजे हे एसीतनं 24 तास फिरणारे लोक मोटरसायकलवरून फिरून सुद्धा त्यांना काही जमलेलं नाही। पण बैलगाडी हाकवणारा माणूस काय करू शकतो ते मी दाखवून दिलेलं आहे। आदल्या तेंपावयल्या नाटकांनी आयची पिळगी काम करना। आदल्या नाटकांचे प्रयोग सामके कमी जावंक लागल्यात म्हूण कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयलो। कला गौरव पुरस्कार सुवाळ्यान तो उलयतालो। कला संस्कृती खात्यान 58 कलाकारांचो कला गौरव पुरस्कारान भोवमान केलो। ही नाटकां ते स्वर्गावर स्वारी आसात, करिंती पूर्व आसात, नेकजात मराठा आसात, एकच प्याला आसात। खरेंच ह्या काय कितें जाता नाटकां ही जाता काय की नाही? आमची युवा पिढी, आमचे युवा ही अशा पद्धतीची नाटकांनी भाग करणारे कलाकार आज आसा काय कितें? खऱ्यांनीच करता काय की नाही? ना, आज ना, कारण ही नाटकाच जायना। तू कोण एखादी खंय तरी संस्था, ती संस्था ते नाटक एक केलें जाल्यार ते एक प्रयोग दुर्मिळ असो एक प्रयोग असता, तोच प्रयोग मागीर खंय तरी गोंयभर इकडे तिकडे भोंवतच असता। शिक्षणात बरी कामगिरी करपी अनुसूचित जाती जमातीच्या 20 विद्यार्थ्यांचो आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान भोवमान केलो। मडगांवां रवींद्र भवनात सुवाळो जालो। बरे जर या समाजाचे विद्यार्थी जर शिक्षण घेऊन फुडें गेले जर जायत जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या समाजाचो विकास जावपाक शकता। ज्या पार्श्वभूमीचेर आमी चिंतन करून ह्यो सगळ्यो योजना आखल्यो गेल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबरांचे तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।